गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरांत खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरांत खंयच्यो घडामोडी घडल्यात हाचो विशीं एक धांवतो नियाळ घेवया। तर सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। JERCन नव्या वीज दरवाडीक मान्यताय दिल्या आणि ही वीज दरवाड आयच्यान लागू जातली 1 ऑक्टोबराच्यान आणि 4% दरवाडीमुळे जे अतिरिक्त बिल आसा ते तुमकां फुडले ह्या म्हयन्यातच मेळटले। पूर्व वर्सा 3.5% वीज दर लागू केल्ली आणि ह्या वर्सा 4% वीज दर लागू केल्ली आसात। ह्या वीज दरवाडी उपरांत गोंयकारांक निश्चितच वीज दरवाडीचो शॉक बसपाचो आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तर ही बातमी मुजरत 7 वरांचेर पळयात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। कुडचुरे वाठारांतल्या 3 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण केल्ल्याच्या आरोपा खातीर दिवचल पुलिशेन एकल्या तरणाट्याक अटक केली आसा आनी त्या पिडीत चलयेची सुटकाय केली आसा। तशेंच अटक केल्या उपरांत ताका न्यायालयात हजर केलो। न्यायालयान त्या दुबावित तरणाट्याक सुमार 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिलेली आसा। ही जी बातमी सेंपेमला बुलेटिनाक पळयात। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे म्हापशा उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल एक काळजाक लागपी एक घडणूक घडिल्ली आसा। ती म्हणजे कितें एका बायलेन आपल्याच जल्मल्या भुरग्याक तशीच वॉशरुमान उडोवन ती थंयसर तिणें पळ काडलेलो आसा। जेन्ना ही घडणूक मंगळारा उक्ताडार आयली की जेन्ना थंयसरले जे कर्मचारी आशिल्ले जे क्लिनींग स्टाफ आशिल्लो तो थंयसर क्लीन करपाक वॉशरूम आयले पळय तेन्ना कळ्ळें। उपरांत तांच्यांनी वचून डॉक्टराक जो हेड आशिल्लो तांकां कळीत केले। उपरांत त्या डॉक्टरान ताका चॅक केलें तेन्ना कळ्ळें की हेजे ती थंयसर उडोवन गेलेली आसा। उपरांत तेंच्यांनी पुलिशेक हेची जेन्ना बातमी दिली तेन्ना पुलिशान तेजो आतां सोद सुरू केल्लो आसा। तिसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे बेतोडा जंक्शन ते उदेकीक वचणूक मेरेनचो जो 2 किलोमिटरचो रस्तो ती सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा आनी तशेंच यो वच करप्यांक तेंचो खूब त्रास जाता। सो आनी हो जो जे रस्त्याचें काम मातशी मुजत जी आसा ती आतां 8 सप्टेंबराक सोंपता आनी सुमार ह्या रस्त्याक लागून 12,28,00,000 रुपयाची निधी दिलेली आसली। पण तरी जो काळ जो सोंपन सुद्दां अजून तेजें काम जावंक नाशिल्ल्यान थंयसरल्या थळ्यांनी अशी मागणी केल्या की थंयसर जो कॉन्ट्रॅक्टर हा जो रस्त्याचो ताका ब्लॅकलिस्टान घालचो अशी तेंच्यांनी मागणी केली। तशेंच तेंच्यांनी हें बी मागणी केल्या की दिवाळी पयलीं तर हो रस्तो दुरुस्त करून दिवचो। ह्यो 3 बातम्यो सेंपेमला बुलेटिनाक पळयात। काल एक काळजाक पीळ घालपी अशी घडणूक उक्ताडार आयली आसा। म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत एका बायलेन आतांच जल्माक आयिल्ल्या एका बाळकाक उडोवपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा। तर हे विशीं पुलिशेन आतां अनवळख्या बायले आड गुन्यांव नोंद केल्लोच आसा। हे कृत्य करपी ही बायल कोण हे विशीं आतां पुलीस सोद घेतात। तर फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। कोंकण रेल्वे पुलीस आणि रेल्वे संरक्षण दळान एक व्हडली कामगिरी केलेली आसा आणि मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एका कुख्यात चोराक तांच्यांनी अटक केली आणि हो चोर जो आसा तो मूळ दांडेले कर्नाटकाचो आणि ताच्या कडल्यान सुमार 17 लाखांचे वेगवेगळे भांगर तशेंच मोबायल जप्त केले आसा। जी एक डोंबिवलीची एक बायलेन आपले रेल्वेंतल्यान आपले मंगळसूत्र आणि हेर भांगराच्यो वस्तू फारायल्याची कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केलेली आसा। आणि दुसरी बातमी म्हळ्यार गोंयांत जी आतां रोजांची लागवड आसा ती 28 हेक्टर मेरेन पावल्या आणि तातूंत आतां मेरेन 380 शेतकरी जे आसात ते ऑरेंज कलरची रोजां आणि येल्लो कलरची रोजांचे पीक घेतात। जातूंत ह्या शेतकऱ्यांक केंद्रा कडल्यान तशेंच गोंयांतल्यान दर हेक्टरा प्रमाण 75,000 रुपया तांकां सबसिडी मेळटा अशी माहिती शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिलेली आसा। तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। येस, फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन।
राज्यांत दोन भिरांकूळ अपघातात आयज दोग जाणांक मरण आयिल्लें आसा. पयलो अपघात म्हळ्यार सांकवाळे हीट एंड रन अपघातात टँकरी पोंदा चिड्डून एका 70 वर्साचो मधुकर परब हाका मरण आयिल्लें आसा. तशेंच दुसऱ्या काकोडा वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. हातूंत 25 वर्साचो प्रसाद नायक हो तरणाटो जाग्यारूच मरण पाविल्लो आसा. तशेंच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार नागव्या वाठारांत एका गॅस सिलिंडरचो वेवसाय करपी एका व्यापाऱ्याक कांय जाणांनी ताचेर हल्लो करपाचो प्रकार घडिल्लो आसा. देखून ह्या प्रकरणांत सध्या हणजूण पुलीस स्टेशनाचो तपास सुरू आसा. मजगतीं जाचेर हल्लो केला असो अशोक बिश्नोय तांणी सांगिल्लें आसा की आपल्याचेर हल्लो करपी हे 3 जाण लोकल भुरगे आसा आनी 4 जाण हे राजस्थानी आशिल्ल्याचे ताचें म्हणणें आसा. आदले दुस्मानकायेंतल्यान हो आपल्याचेर हल्लो जाला आसुंये असो तांणी अदमास उक्तायलो आसा. देखून ह्यो दोन सविस्तर बातमी तुमी सातवाराचेर पळयात. दिसपट्टे घडपी अपघातांचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना तर राज्यांत 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 2 जाणांचो जीव गेल्लो आसा. येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो तशेंच चड वेगान गाडयो चलोवच्यो न्हय अशें आवाहन आमच्या वतीन तुमकां करता. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यताय. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागोय निश्चित केल्यात.